नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. खबरो विस्तारान. जनमत कौलाच्या वर्सुकी दिसा निमतान आज सांखळे विड्डे सेव म्हादय सभेची दबाजान तयारी. म्हादय वाचोवंक दुसरो जनमत कौल घेयात म्हण आयोजकांनी आदींच उलो मारला. त्या फाटभुंयेर सगळ्या गोंयकारांनी सभेक येवन म्हादय विशीं सिरियसनेस दाखोवचें म्हण एक्टिविस्टांचो चलो विड्डी उलो. विरोधी पक्षांचोय मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात सभेक सक्रिय एकवट. सांखळे ग्रावंडावेली सेव म्हादय सभेची परवानगी ऐन वेळार रद्द केल्या उपरांत सांखळे वेर्डी गांवांत शिफ्ट. सांखळे ग्रावंडा कडच्यान 2 किलोमिटरांचेर, आमोणा पुला कडच्यान 2.5 किलोमिटरांचेर सभेची नवी सुवात. म्हादय विशीं सिरियसनेस दाखोवंक दर एक गोंयकारान सभेक येवचें म्हूण उलो. गोंयची जनता जी आसा ही म्हादय न्हंयच्या अस्तित्वा खातीर कितली सक्षम आसा हें कळपाक गरजेचें आसा आनी ताका लागून हांव गोंयच्या समस्त लोकांक विनंती करता की तुम्ही त्या सभेक सहभागी जायात आनी आमच्या घटनेन आमकां जे हक्क दिल्लेले आसा त्या हक्कानुसार सनदशीरपणान ह्या संदर्भान वांटेकार जावप गरजेचें आसा. फाल्यां आमी जर एकठांय येयले आनी अख्खे दाखोवन दिले की बाबा हो प्रश्न जो आसा ह्या प्रश्नाचेर आमी सगळे गोंयकार एक आसा, एकसंग जावप गरजेचें आसा आनी ताका लागून ही मांडवी न्हंयची जी चळवळ आसा ती म्हाका दिसता की गोंयच्यो ज्यो उरलेल्यो 10 न्हंय आसा त्यांच्या अस्तित्वा खातीर पोषक आनी समृद्ध करपाची चळवळ जावं. मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघातले सभेक वेगवेगळ्या विरोधी पक्षांचो एक्टिविस्टांचो सक्रिय तेंको. लोकां मदीं म्हादय विशीं जागृती आनी सभे विशीं जागृतीक नेट. लोकांनी सभेक येवचें म्हूण उलो. फाल्यां सांजेच्या 4 वरांचेर विर्डी आमोणा जो ब्रिज आसा त्या ब्रिजा कडेन जी मिटींग दवरल्या थंय सगळ्या गोंयकारांनी येवचें आनी आपलो थंय एनजीओ जो आवाज म्हादयक लागून उठयतात म्हाका दिसता आमी ताका हातभार लावपाक जाय. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. म्हादयचो इशू तापला आसतनाच आयज सावन अंदूचे पयले 4 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन. अधिवेशनात 609 प्रश्न, 134 स्टार, 475 अनस्टार. राज्यपालाच्या अभिभाशणात अधिवेशन सुरू जातलें आनी म्हादय चर्चेन सोंपतलें. पयल्या दिसा बीएसीचो रिपोर्ट टेबल जातलो. उरिल्ले 3 दीस प्रश्नोत्तर. सरकाराची 13 बिलां आनीकय येवंक शकतात. ह्या वर्साचे पहिले अधिवेशन सोमारच्यान सुरवात जाता. 4 दिसाचे अधिवेशन 16 ते 19 जानेवारी अशें आसतलें आनी ह्या अधिवेशना खातीर टोटल 609 क्वेश्चन येयल्या. तितून 134 स्टार क्वेश्चन आनी 475 अनस्टार क्वेश्चन. पयल्या दिसा गव्हर्नर एड्रेस आसतलो आनी त्या दिसा बीएसीचो रिपोर्ट, बिझनेस एडवायझरी कमिटीचो रिपोर्ट टेबल करतलो. त्या दिसा क्वेश्चनावर आसचो ना. तेजे उपरांत उरलेले 3 दीस आहा ते 3 दीस क्वेश्चनावर सेशन आसतलें. पयले 1 वरा 0 आवर सेशन आसतलें. सो पयल्या दिसा गव्हर्नराचें अभिभाशण जाल्या उपरांत तेजे दुसऱ्या दिसाचे म्हणजे 17 आनी 18 तारखेचो बिझनेस आहा थंय डिस्कशन ऑन मोशन ऑफ थँक्स टू द गव्हर्नर एड्रेस हेजेर 2 दीस डिस्कशन जातलें. मागीर सगळ्या आमदारांक तेजेर उलोवपाक मेळटा ते जातलें. 13 गव्हर्नमेंटाची सरकाराची 13 बिलां आसा. मदीं कॅबिनेटान आनीक बिलां येवपाक शकता. सप्लिमेंटरी डिमांड सेकंड बॅच आसतले एका. तेजे उपरांत ऑबिचरी आनी कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन ती आसतली. दिगंबर कामत पब्लीक अकाउंट्स कमिटीचे जे चेअरमॅन आहात ते आपले 4 रिपोर्ट ह्या असेंब्लीन टेबल करता. तेजे उपरांत 4थ्या दिसा म्हणजे 19 तारखेक लास्ट डे ऑफ असेंब्ली आनी क्वेश्चन आवर जातलो. तेजे उपरांत डिस्कशन ऑन म्हादय इशू म्हादयचेर डिस्कशन जातलें. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सिरीज कुंकळेकाराक नालो चिकार प्रुडंटा. नागरी पुरवण खात्यान 2018 ते 20 मजगती 3 फावट साखर पेड्ड्यार करून 30,000 किल डिस्पोज केली. एका प्रकरणात अधिकाऱ्यान हे खात्याचे नित्याचेच विजिलन्स इन्क्वायरी करची म्हण फायलीर शेरोय मारिल्लो. तेन्नाचो मंत्री गोविंदान ती फायल 5 म्हयने कुसयली आनी सय मारिनासतनाच परत धाडली. प्रुडंटाच्या डॉक्युमेंटांत एक्सपोज खासा रिपोर्ट. फाटल्या दिसांनी कोविडाच्या अरिश्टा वेळार घेतिल्ली 10 टन साखर पेड्ड्यार जाली म्हूण सगळ्याक खबर पातळिल्ली. मात हें प्रकरण इतल्यारूच सोंपना. कोविड अरिश्टाच्या आदीं 2 फावट अशीच साखर पेड्ड्यार जाल्ली. 2018 ते 2020 मजगती वट्ट 29,876 किल साखर नागरी पुरवण खात्यान पेड्ड्यार केल्या. 2018 सरकारान घेतिल्ले साखरेंतली 12,859 किल साखर विरगळी. डिस्पोज करपाक टेंडर काडून सप्टेंबर 2018 94,000 रुपयांक साखर लाटली.
मुरगांवां सड्यावयल्या प्रताप मांद्रेकारान सगळी साकर उखल्ली किलाक ₹7.34 रेटीन. साकर घेवन पेड्ड्यार जाता ती वेगळी गजाल. हांगा नागरी पुरवण खात्यान मार्केटिंग फेडरेशनाक सांगून संजीवनी साकर कारखान्या वरवीं साकर घेतनाच विरगळिल्ली साकर घेतली आनी पचयली. सप्टेंबर 2019 खात्या खातीर मार्केटिंग फेडरेशनान संजीवनी साकर कारखान्या वरवीं आनीक 34.7 टन साकर घेतली. ऑक्टोबर 2019 म्हणल्यार दुसऱ्याच म्हयन्यांत राशन दुकानांनी साकर विरगळ्या म्हूण उखलूंक न्हयकार दिलो. ते उपरांत मार्केटिंग फेडरेशनान ती साकर मेळ्ळी तेन्नाच विरगळिल्ली आशिल्ली म्हूण सांगलें. विरगळिल्ली साकर दिल्या ती बदलून दिवची म्हूण खात्याचो संजीवनी कडेन पत्रव्यवहार जालो. कांयच रिस्पॉन्स नाशिल्ल्यान संजीवनी कारखानो आनी साकर सप्लाय करतल्याचेर कारवाय करिनासतना खात्यान ती साकर टेंडर काडून डिस्पोज करपाचें थारायलें. FDA कडल्यान रिपोर्ट घेवन 34 टनांतली 6,707 किल साकर डिस्पोज करपाक घेतली. ही साकरूय सडा मुरगांवच्या प्रताप मांद्रेकारान 49,298 रुपयांक उखल्ली. किला फाटल्यान ₹7.35 रेटीन. ह्या साकरीचें टेस्टिंग करपाक FDAन 45,000 घेतले आनी साकर डिस्पोज करून आयले 49,000. खात्या कडेन उरले 4,000 रुपया. कोविडाच्या काळात नागरी पुरवण खात्यान संजीवनी साकर कारखान्या वरवीं लैला शुगर प्रायव्हेट लिमिटेडा कडल्यान 100 टन साकर घेतली. तातूंतले 10 टन विरगळून पेड्ड्यार जाली. एप्रिल 2020 खात्यान लैला शुगर प्रायव्हेट लिमिटेडा कडल्यान 100 टन साकर घेतली. एप्रिल 2021 उरल्या ती साकर बरी आसा काय म्हूण तालुका कार्यालया कडेन रिपोर्ट मागलो. सगळ्या तालुक्यांनी मेळून 11,616 किल साकर खावपाचे परिस्थितीत ना म्हूण रिपोर्ट दिलो. खात्यान मेळटा ती बरी साकर कुशीक काडून 10,310 किल साकर डिस्पोज करपाक काडली. ही साकर कोल्हापूरच्या देसाय कटलरीन 1,62,000 घेतली. किल्लाक ₹15.75 रेटीन. तिसरे फावट साकर पेड्ड्यार जाल्ल्यान सचिवान दक्षता खात्या कडल्यान चवकशेचे आदेश दिले. मात ती फायल मंत्री गोविंद गावडेन दामून दवरली. पळयात कशी ती. 10 टन साकर पेड्ड्यार जावप ही वर्सांतली तिसरी खेप. तिसरे फावटी अशें जाल्ल्यान नागरी पुरवण खात्याच्या सचिवान साकर डिस्पोज करपाच्या फायलीचेर शेरो मारलो. असले प्रकार नागरी पुरवण खात्यान रुटीन आनी कॅज्युअल जाल्यात. ह्या प्रकरणात विजिलन्स इन्क्वायरी करून जबाबदारी थारावची म्हूण सचिवाचो शेरो आशिल्लो. ती फायल 2 ऑगस्ट 2021 ह्या दिसा नागरी पुरवण मंत्री गोविंद गावडे कडेन गेली. ती फायल एकदम 5 म्हयन्यांनी 5 जानेर 2022 परत खात्या कडेन आयली. परत आयिल्ले फायलीर मंत्र्यान शेरो मारूंक ना आनी सय लेगीत करूंक ना. खात्यान परत फायल सरकाराक धाडून मुख्यमंत्र्या कडल्यान पास करून घेतली. तेन्ना आचारसंहिता लागिल्ली. साकर डिस्पोज करपाची आनी चवकशी करपाची फायल मंत्र्यान 5 म्हयने चेपून दवरली म्हूण अधिकाऱ्यान परत फायल सरकाराक धाडटना नोंद केली. ते उपरांत चवकशी अधिकारी नेमून उपरांत ताच्या रिपोर्टा वयल्यान केस विजिलन्साक दिली. आतां हें पळयात. पेड्ड्यार साकर डिस्पोज करपाच्या आदल्या फायलीचेर गोविंद गावडेन फायल येवन 2 दिसां भितर सय केल्या. मात चवकशी करची म्हूण फायल आयिल्ली ती 5 म्हयने चेपली. ताका लागून एप्रिल 2021 पेड्ड्यार जाल्ली साकर डिस्पोज जाता म्हटल्यार सप्टेंबर 2022 उजवाडलो. पेड्ड्यार साकर दितल्याचेर कारवाय करून नागरी पुरवण खातें फेल. विजिलन्सात चवकशी चल्ल्या ती फक्त अधिकाऱ्यांचेर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. आदल्या सरकारांनी मायनिंग लिजा वेळार रिन्यू करूंक नाशिल्ल्यान प्रक्रिया बेकायदेशीर म्हणपाक एक्टिविस्टाचे फावले. हे सरकार मायनिंगाचेर सिरियस. फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर 86 लिजांची पावणी पुराय करतले म्हण मुख्यमंत्री उलयला. सांखळे जाल्ल्या रिबुटींग मायनिंग कार्यावळीत 4 मायनिंग ब्लॉक्सांच्या यशस्वी बिडरांक लेटर ऑफ इंटेंट दिले. मायनिंग रिन्युअल केले 2007 ते 12 ह्या काळात जाल्यार फुडली 25 वर्सां तांकां मायनिंग चलोवंक मेळटलें आसलें आनी कोणूच इल्लिगल म्हणचो नासलो. ते तेन्ना रिन्यू करूंक ना. तेका लागून सुप्रीम कोर्ट आनी बाकीचे जे सगळे सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट हांकां सगळ्यांक संद मेळ्ळी कोर्टात वचपाक. ब्रिटीश सरकार गव्हर्मेंटाचे कंटिन्यूस प्रोसेस. बट गव्हर्मेंट म्हणून हांव जर म्हाजी जबाबदारी फेलियर करला आसत जाल्यार ती जबाबदारी आपूण स्विकारपाक जाय. त्या कन्सर्ट त्या वेळाच्या गव्हर्मेंटाची जबाबदारी आसता. आज जर हांवें करूंक शकलो नासलो जाल्यार फुडल्या 50 वर्सां गोंय भोगतलें आसलें. फुडली 50 वर्सां गोंयचे अर्थवेवस्थेक स्थिरताय मेळची म्हण यत्न मुख्यमंत्री सांगता. आदल्या कामगारांक परत कामार घेवचें म्हूण खंय कंपन्यांक कळयला.
उरलेली लेटरां जी आसा म्हणजे जवळपास 86 लिजीस फुडल्या 3 म्हयन्या भितर म्हणजे 31 मार्च पर्यंत आमी हे पुराय ऑप्शन कंप्लीट करपाक शकतले. माझी सरकार म्हणून तुमकां सगळ्या जाणांक विनंती आसा, ज्या मैलीक जे कामाक आशिल्ले म्हजे कामगार भाव आसतले, कदाचित ते दुसरे कडेन कामाक वयतले आसतले, पण तांकां आपल्या गांवांत काम मेळपाक जाय. बीड जिखिल्ल्या कंपन्यांनी मायनिंग सुरू करूंक लागपी दाखल्यां खातीर बेगीनूच अर्ज घालचे म्हूण मायन्स संचालक उलयलो. I also appeal to the winning bidders that as early as possible go ahead with getting all approvals. These 4 blocks require all fresh approvals. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर आणि सिद्धार्थ कांबळी. ज्यांका म्हादयचो एम्मूय खबर ना ते पणजे बसून आंदोलनां करतात, म्हाका शाणपणां सांगतात. मुख्यमंत्र्याची म्हादय एक्टिविस्टांक सांखळे कार्यावळींत जाप. ज्या पद्दतीन आमी कायदेशीर झूज टॅक्निकली गजाली पळयता, ज्या पद्दतीन आमी मुद्दे मांडटात, हरकती हाडटात, तें पळयल्यार सरकार म्हादयची केस जिखतलो, मुख्यमंत्र्याचो दावो. म्हणजे ज्यांका म्हादयचो एमूय खबर ना आनी म्हादय खंयच्यान सुरू जाता आनी खंय सोंपता हेंय खबर ना, ते आज म्हादयचेर पणजे बसून भाशणां करतात आनी म्हाका सांगतात शाणपणां. म्हणून म्हाका निश्चितरित्या खात्री आसा, ज्या पद्दतीन आमी लिगली फायट करता, ज्या पद्दतीन आमी टेक्निकली टॅकल करता आनी ज्या पद्दतीन म्हणजे आमचे लर्नेड एजी हांगासर आसात आनी ज्या पद्दतीन मुद्दे म्हणजे आमी खंयचोच विशय आमी सुप्रीम कोर्टात, म्हादय ट्रिब्युनलान आनी बाकीचे कडेन हे ऑब्जेक्शन्स तांकां हाडपाचे हे सोडूंक ना. आनी निश्चितरित्या जेन्ना 2 विजय आमचे जाले, परत एकदा सांगता, मायनिंगाच्या बाबतीतूय आमी जिखले आनी मोपाच्या बाबतीतूय जिखले, म्हादयच्या बाबतीत आमी जिखतले. म्हादयचेर दिल्ली आवाजूच ना म्हूण अदीमदीं भाऊचे नांवान शबय जाता. तितल्यार मिडियान भाऊक गाठलो. राजिनामो दिवप ही खंय मागीरची गजाल. सध्या म्हादय लढ्यात दोनाचे 4 हात करपाची गरज आसा. आम्ही रिजायन ह्यो गोष्टी आम्ही पयलींच क्लियर केला, ह्यो सगळ्यो नंतरची गोष्टी. हांगा जर हाका जर हें करूं जाय, आपलें काम जर करून घेवं जाय, आमी फर्मली उबी रावपाची गरज आसा सगळ्यांनी. आनी त्या हो प्रश्नच येना लक्षात आयलें. आनी कोण ओपोजिशन म्हणलें म्हणून रिजायन न्ही, हो आमचो भितरलो अंतकरण वचून प्रश्न आसा. सपोज हांव त्या दिसा हांवें कितें उडयल्लें की रिजायन हो नंतरचो विशय आसा, आनी तर रिजायन दिवन जर हो जर प्रश्न सुट्टा जाल्यार आमी फाटीं रावची ना म्हणून. पूण आज ह्या परिस्थितीन 2 हाताचे 4 हात करपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आणि सिद्धार्थ कांबळी. घेवया बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. गोंयच्यो न्हंयो वाचोवंक पयलीं म्हादय वाचोवपाक जाय. म्हादय वाचोवंक जण एकल्यान फुडें येवचें, तेंको दिवचो म्हण आरजीचो आमदार विरेश बोरकाराचो पिसुल्ल्या 70रीत उलो. म्हादय वाचोवंक आरजीची एकला चलो रे भुमिका. आमी समज हें राखना, आमचे फुडल्या पिळगेक आमी राखना, जाल्यार फुडली पिळगीच आमकां गायो मारतली की बाबा आमच्या जाणट्यांनी हें राखूंक दिवंक ना आमकां, आमच्या जाणट्यांनी हें सोडलें, आमच्या जाणट्यांनी झूज दिवंक ना, आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी झूज दिले म्हणून आयज गोंय स्वतंत्र जावपाक पावलें. आनी आयज समज आमी तशें बसले, ओगीत बसले, परत झूज दिवपाक लागून फुडें सरना, नाल्यार सेम जातलें की बाबा आमचे भुरगे म्हणटले की बाबा जाणट्यांनी कांयच करून आमच्या जाणटे फक्त सुशेगाद रावले, मेळटा ते खाल्ले आनी न्हिदले. हें आमकां जाय? आमकां जाणट्यांनी आमच्या भुरग्यांनी फुडल्या पिळगेच्या भुरग्यांनी आमकां म्हटलेलें जाय काय ना? सगळे ओगी आसा. तो हेका लागून आमकां झूज दिवपाची गरज आसा. आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी जशी झूज दिली गोंय राखपाक, गोंयकारां कडेन दवरपाक. हुबळी धारवाडची बेनीहल्ला न्हंय म्हादय परस तिप्पट मोठी. न्हंयतली गार्बेज काडात, डिसिल्ट करात, उदक पिवंक वापरात. गोंयची म्हादय बचाव एक्टिविस्ट अध्यक्ष निर्मला सावंताचो कर्नाटकाक सल्लो. कर्नाटकय देवभूमीची वाट लावंक उठल्या. कणकुंबी देवळाची दशा केल्या, थंयची तळी ना केल्या. म्हादय व्हरपी कर्नाटकान पिवपाच्या उदकाक धारवाड हुबळीच्या बेनीहल्ला न्हंयचेर लक्ष दिवचें. म्हादय परस बेनीहल्ला 3 पटीन मोठी. ती नितळ करात आणि पिवंक वापरात. म्हादय बचाव अभियानाचे अध्यक्ष निर्मला सावंताचा कर्नाटकाक सल्लो. हे राजकारणी उदक उरूंक सोदता, टेम्पररीली तांकां आनंद दिवपाक लोकांच्या कोणाक तांच्या वोटर्सांक. धारवाड आनी हुबळीक उदक पिवपाचें जर म्हणटा आसत जाल्यार थंय एक बेनीहल्ला न्हंय आसा, ती तिप्पट व्हडली आसा म्हादय परस.
थंय कित्याक तुमकां तुमी तें उदक कित्याक व्हरना आनी तातूंत गार्बेज पडिल्ली आसा, अरे ती निवळ करा, तुमकां उदक पिवपाक मेळटलें. जेन्ना खूब पावस पडटा तेन्ना होबळीक हुंवार येता आनी लोक ते गरीब लोकांचे झोपडे बिपडे व्हांवून वता, तेन्ना जर डिसिल्ट केली आसत त्यो न्हंयो जाल्यार तांचे त्या गरीब लोकांचेर वायट दीस जावचे आनी शिवाय ते न्हंयचे तांकां उदकूय मेळटलें. तर पयर कोण एक एक्टिविस्ट ताणें सांगलें इट इज नॉट ड्रिंकेबल वॉटर. अरे तुमी जर घाण भितर उलयतले आनी इट इज नॉट ड्रिंकेबल म्हणटले, ड्रिंकेबल जाता अशें दवरात मरे. गोंयचे म्हादयच्या दोंगराचेर जोशीमठ जावंक शकता म्हूण शिटकावणी. कर्नाटकान कणकवली देवूळ तळयेची वाट लायल्या. तिका जें विजन आशिल्लें तें विजन जर आतांच्या लिडरांक आसत जाल्यार ते हे प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाचो प्रयत्नच करचो ना. जशी उत्तराखंडातली जोशीमठ आनी ती एरिया आसा ती जशी देवभूमी तुमी म्हणटा तशी गोंयची देवभूमी ना जातले. तांणी थंयचे कणकुंबीचे जे देवूळ आशिल्लें ते देवळाची परिस्थिती कितें केल्या ती पळयल्यार म्हणजे वायट दिसता. त्याच प्रमाणे थंय एक तळी आशिल्ली आनी ती तळी तर आर्किओलॉजिकल एक एग्जाम्पल आशिल्लें, ती तळी आज दिश्टी पडना. अशो जर सरकार सगळ्यात विकासाच्या नांवा सकयल सगळेंच जर ना करूंक सोदता आसत जाल्यार ताका जनता कितें करतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. जांबोटी लागसार चापोली रानडुकराच्या हल्ल्यांत गंगाराम शेळके म्हणटा तो जाणटो बरोच गंभीर जखमी जालो. चापोली सावन तो आंबे गांवांत ताच्या शेता कडेन वतालो तेन्ना ताजेर वाटेर रानडुकरान फाटल्यान खंय हल्लो केलो. ताच्या कमराक चडच माल लागला. उपचाराक ताका जांबोटी आरोग्य केंद्रात व्हेला. खानापूर तालुक्यातल्या पश्चिम घाटात आशिल्ल्या जांबोटी चापोली हांगासरल्या एका वृद्धाचेर रानडुकरान हल्लो करून ताका गंभीर जखमी केल्लो आसा. तेजे नाव गंगाराम शेळके अशें आसून तेजेर सध्या जांबोटी हांगासर सरकारी आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आसात. काँग्रेसीचो म्हादय जागोर सुरू. 70th नानोड्या हेलिपॅडा लागच्यान व्हांवपी म्हादयत पुजा केली, गाराणे घाले, मोठ्या कलशांत म्हादयचें उदक घेतलें. हो कलश गांवांनी भोंवडावन त्या गांवांत म्हादयच्या उदकाची पुजा करतले. म्हादय साल्वार करूंक जनजागृती करतले. म्हादय बचावाक दरेक गोंयकारांक फुडें सरचो म्हण काँग्रेसीचो उलो. 70 सावन काँग्रेसीन म्हादय जागोर सुरू केलो. नानोड्या हेलिपॅडा लागसार म्हादयच्या पात्रांत पुजा करून गाराणे घाले. म्हादयच्या उदकाचें तीर्थप्राशन. म्हादयच्या उदकान मोठो कलश भरलो. कलश गांवांनी भोंवडायतले. थंय म्हादयचें उदक दवरून ताची पुजा जातली. लोकांक म्हादय विशीं जागृत करतले. तो कलश भरतले आणि ते पवित्र उदक आमच्या गांवांनी आमी पावयतले. त्या वाठारांत पावोवंक शकता थंय आमी ते पावयतले आणि त्या वाठारांत त्या उदकाची ह्या पवित्र उदकाची आमी पुजा करपाचे हे करतले आणि त्या वरवीं गोंयकारांक जागृत करतले. गोंयकारांक ह्या न्हंयचे महत्व कितें, ही न्हंय ना जाल्यार कितें जातलें हें खुबशा लोकांक अजुनूय खबर ना. तेंय सांगपाचो आमचो प्रयत्न. Our enemy is not our fellow Goan. Our enemy is the one who is robbing us of Madai. आणि तुमको खबर आसा, when a mother dies, what we feel in our family. So that is what आमी अपील करतात लोकांक. Whether you are in north, south, east or west, please come forward. म्हादय जागोर खंय 2019 काँग्रेसीनूच सुरू केल्लो, आता परत सुरू. आणि काँग्रेस पक्षान 2019 चालू केल्ले आहा. एक्चुअली म्हादय जागोर म्हणटा तो अवेरनेस 2019 आमी प्रत्येक मतदारसंघान हो इशू घेवन गेल्ले आसा. प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.